वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून हांव बी बरें आहा, बाब बी बरो आहा, सगळी बरी आहा. आज जालें 5 सांजची आनी आतां ब्लॉग स्टार्ट केला. 9th मार्च आयज आनी खूब दीस जाले व्लॉगिंग करून नाहलोलें. टायमू मेळना म्हाका व्लॉगिंग हें सच कितें करता काय म्हणून अशें टायमू ना आनी अशें बिजी चलता. आनी आतां टायम घेयला आनी आतां म्हणल्यार स्टार्ट करता व्लॉगिंग. मातशें उलोवपा जाय म्हाका, कित्याक काल हांवें व्हिडिओचेर सांगिलां तुमकां कशें स्टार्ट करपाचो तो यूट्यूब चॅनल, मागीर जर्नी. सो खूब क्वेरीज येयलोली आहा ते. रादर दॅन दॅट ऑल्सो कितें क्वेरीज येयला तेगे बी आन्सर म्हाका करपा जाय आहलोले. सो आतां तेंगे सगळ्याचे आन्सर्स दिता तुमकां. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहलोलो की पयशांचे तूं सॅलरी कितू पडला ती सांग म्हणून. एज पर गायडलायन्स ऑफ यूट्यूब म्हणल्यार इट्स अ जॉब. ते तो तूं घार बसून जॉब करता तूं तो तेगे बी गायडलायन्स आसता. तेका लागून तुका तेगे कितू पेमेंट पडलो तो शेअर करूं मेळा. तुमकां दिसता आसलें हांव 45 मात हें शेअर करना, पयशे दुसऱ्यांनी कोणें शेअर केला आसतले. हांव नोको एज पर म्हाका नॉलेज आहा त्या प्रमाणे शेअर करूं जायना. ओके. फर्स्ट वन. सेकेंड वन सांगो सोदता की एवरी मंथ सेम सॅलरी येयनाय. मागीर पॉयंट्स कालच्या व्हिडिओचेर उरलोले तेका लागून आतां घालता. ओके. सो एवरी मंथ सेम सॅलरी येयना. इट डिपेंड ऑन द व्ह्यूज. ओके. तुमगे व्ह्यूज कशे येता त्या प्रमाणे तुमगेले पयशे येता. कळ्ळें. आनी रादर देन कितें सांगो जाय तें मागीर सांगता, कित्याक बाब भायर वयता, आमगे हेडो वयता. सो तेगे मातशें क्लिपींग काडटा आनी येता. काय जाता वयता तेन्ना भोंवपा म्हळ्यार हेडो वयता. हूंय वयता गो? हूं वयता? बॉल वयता हेडो. So Dana is going to play now. Yeah, okay. Hey, Tada. this food. Tada. आनी एक व्हिडिओ केलोलो हा हेटर्स कमेंट्स येता न्हू. हो चिता तांकां रिप्लाय दिवन कसलो फायदो ना म्हणून. सो तांकां एक व्हिडिओ केलोलो आनी तो अपलोडूय करूं ना आनी हांव करपाकूय ना. आनी हांव टू स्टार्ट अ यूट्यूब चॅनल. कोणाकूय म्हाजे थ्रू कितें बरें जालें, कोणागे तरी यूट्यूब चॅनल ओपन कर तेंगे ती वयर सरली जाल्यार म्हाका बरें दिसतलें. कित्याक हांवें म्हाज्या मनान कोणा बद्दल अशें कुसड्यापणां अशी ना. फकत म्हाका टायम मेळनाहलोलो करपाक व्हिडिओ. तेका लागून म्हाका जेन्ना काल टायम मेळटो बी आनी मागीर तुमकां व्हिडिओ केलो म्हाका कोण जाता तसो. ओके. आनी कोणाचें कितें बरें जालें जाल्यार म्हाका बरें दिसतलें. आनी डॉलर म्हणून थोडी म्हणटा डॉलर कित्याक सांगिल्लें, कोण कमेंट मारलो म्हाका डॉलर म्हळ्यार कित्याक सांगिल्लें. तुका दिसतलें तुमी खूब जोडटा म्हणून. आतां तुमी यूट्यूबाचेर येयल्या उपरांत तुमकां कशें कळटलें कशें यूट्यूबाचेर तुमी कितें फेस करचें पडटा तें तुमकां. थोडी लोक म्हणटा यूट्यूबाचेर येयला अशें खंय गेल्यार भायर न्हू तुज्या हातीन मोबायल आहा जाल्यार तांकां इनसिक्युरिटी जाता. आवय ते आपलो व्हिडिओ तरी काडना न्हू, ते आपले तरी दाखयना न्हू. तेका लागून वयर सकयल यूट्यूबाचेर इतलें इजी न्हू तें करूंक. थोड्यांक इजी लागतलें, थोडी म्हाजे भाशेन शाय बी आहा तांकां मातशें हार्ड लागतलें. आनी रोखडी डिमोटिवेट केन्ना जायनाका सबस्क्रायबर्स वाडना जाल्यार. स्लोली सबस्क्रायबर्स वाडटो तुमकां. तेजेर विस्वास दवरा जेजूचेर. जेजू तुमकां शिवली वयर काडटलो एक दीस. म्हाजो विस्वास तेजेरूय आहा. आनी एक सांगो विसरलो तुमकां, व्ह्यूजांचेर पयशे आसता ते हांव सांगो विसरलें अर्दें सांगोकूच ना. व्ह्यूजांचेर तुमकां पयशे आहा कित्याक आमच्या मनान न्हू केन्ना कोणा बद्दल कुसड्यापणां हें सच नाच. आतां वर्ल्ड वायड म्हागे व्हिडियोज चोयताय, संवसार म्हागे व्हिडियोज चोयताय. कोण खंयच्यान चोयता, कोण खंयच्यान चोयता. कोंकणी आमगे कोणाक कळटा ते आमगे चोयता. म्हागे व्हिडियोज बॉम्बे बी चोयता, कर्नाटका तीशी कोंकणी आसता पळय ती बीन मागीर पळयता. तेंगे कमेंट्स बी येता म्हाका कळटा न्हू. लव फ्रॉम मुंबय, लव फ्रॉम कर्नाटका बी अशें येताय. सो कोणागेलें बरें जालें न्हू म्हाका बरें दिसतलें. रादर दॅन दीस कितें क्वेरी उरल्या आनी कितें सांगपाचें उरलां जाल्यार म्हाका कमेंटान विचारल्यार जालें. फकत न्हू स्ट्रॉंग मायंड दवरा, स्ट्रॉंग रावा आनी मेंटली प्रिपेर रावा. बॅड कमेंट्स येतले, बॅड कमेंट तुमकां फकत बरें येता म्हणून चिंतिनाकाय. बॅड कमेंट्सूय येतले. ओके. ते तुमकां डील करपाक हें स्ट्रॉंग रावन मुखार वचाय. ओके. हेंच म्हाका सांगो जाय आहलोलें की उरलोलें तें मातशें. आनी आतां तुमकां मागीर गार्डन दाखयता. गार्डन रोजीस फुल्ल्या बरें दिसता. अजिबात ऑरेंज फुल्ला, येल्लो फुल्ला
आणि व्हाईट रेडीश ड्युअल कलर हा पळय तो शेडेड कलर हा तो फुल्ला. सो ते दाखयता तुमकां. ओके, कित्याक म्हाका खूब कमेंट्स येयलोले आनी खूब जाणांनी सांगलो म्हाका गार्डन बरें दिसता म्हणून. सो तुमकां गार्डन दाखयता मागेलें. ओके, आयज आतां हांव आनी मेफी वयता पणजे मातशें काम आहा म्हणून. आनी बाबा हेडोंक गेलो आहा न्हू, सो तेका वाटेकच्या ते दाखोवची ना आपूण रोटलो येवपाक. आतां लेट जालें न्हू, तेका लागून आमी दोगां वचून येता रोखडी. ओके, तुमकांय मेळटा ते बाबागे डोमा. बाबागे डोमा चोयलो, सो तुमकांय दाखयला डोमा. हिंगा गेलो ते काय तो पोकीमॉन कितें तो येलो कलर टॉय आहा तो सॉफ्ट टॉय. जमिलेच्या पितात नवतारा घालून काय पियोना. हांवें शिरो केलोलो, बाबा लायलोलो हांवें शिरो आनी तेका धाडलोलो. मागीर आनी लेट जातो म्हणून मागीर भायसर येयली भाजी करी ऑर्डर. काय भाजी पोळी जातोय आमी फेरी बोटीन बेतीन आनी फेरीसून तुमकां व्यू दाखयतले हांव की कसो दिसता तो सगळो व्यू राती कोडे लायटीचेर. गायज आमी घरा पावली कितू घरा पावन एक रेसिपी शूट केली कित्याक माणकी हाडलेली आहे. माणक्याची एक रेसिपी मागलेली आहे म्हाकोडे म्हजे यूट्यूब फॅमिली मेंबरान. सो ती रेसिपी शूट केली आनी मागीर बाबा न्हावयला आनी आतां हांव न्हावला आनी आतां बाबा खेळटा आनी हांव आतां मातशें बसलेलें आनी आतां एडिटींग करता हाल्याचे व्हिडिओ वचपाक. आनी खूब जाणांनी म्हाका थँक्यू म्हणला. तुमकां थँक्यू. म्हाका वचून एकल्या भाशेन कोणाचें बरें जालें, एकले भाशेन म्हाजे भाशेन परतून आपल्या पांयार उबो रावलें जाल्यार म्हाका बरें दिसता तें. हांव कोणा लागून पावलें तरी एटलिस्ट लेंथ सिजनान हांवें एक गूड डीड म्हणटा आनी एक बरी वस्त केली एकल्या लागून बायन एकले बायन म्हाजे बायन आपल्या पांयार परतून उबो रावता जाल्यार म्हाका बरें तें. देव म्हाका बेसा आनी बरतलो. आनी सो म्हाका सगल्यांक तुमकांय थँक्यू. आनी कोण म्हाजे भाशेन हांवें परतून पांयार उबो रावंक सोदताय ती परतून पांयार उबो राव. फकत मातशें पेशंट रावा की म्हाजी 4 वर्सां जालीं पेशंट रावन आतां हांव म्हाज्या पांयार उबो रावलां. आनी आतां हो व्हिडिओ हिंगा काबार करता. इफ तुमकां म्हागे व्हिडिओ कशें लागोले बरें दिसले जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका. ओके, मेळचें नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.